नमस्कार येवकार सविस्तर खबरांनी हेडलाइन्स। झेडपी काँग्रेस लट्ट पक्ष चिन्हार सीएलपी निमाणे राजी गिरीश म्हणटा कितली गुड्डुलो साव करू वातावरण सरकारा आड जिखता काँग्रेसच 40 सीट लट्टले उरिल्ले कडेन अपक्षांक तेको। प्रधानमंत्री मोदीचे फुडारपणाखाला उदरगतीचे नवे नवे पावडे सीएएचेर विरोधकांचो चल्ला अपप्रचार गोंयांत इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माणात बीजेपीचे मोठे योगदान संबीत पात्रांचे गोंय बीजेपी कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन। श्वेतपत्रिकेची गरज ना विरोधकांची मागणी मारली भायर श्वेतपत्रिका मागतल्यांनी लायल्या म्हादयची वाट कर्नाटकाक धाडिल्ली आदली पत्रां पळयात मुख्यमंत्र्याची विरोधकांक जाप। जपानी क्रुजावेल्या भारतीयांक एअर इंडियाच्या विमानान हाडटात दिल्ली कोरोना बाधा नाशिल्ले भारतांत रवाना क्रुजार 50 गोंयकारां सयत 138 भारतीय कितल्यांक बाधा खबर ना। गोंय राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची 12वीची परीक्षा सुरू 17 केंद्रां 18,000 वयर भुरगीं परीक्षा चलतली 24 मार्च मेरेन। कळंगुटे ड्रग्स विकपी ओडिशाच्या तरणाट्याक लोकांनीच धरलो स्कूटरीचे डिकीक गांजाची पाकिटां बडयलो केलो पोलिसांचे स्वाधीन। शापोरा जेटीचेर दुरुस्तीक दवरिल्ले टुरिस्ट बोटीक उजो घातपाताचो दुबाव 40 लाखांचे लुकसाण पुलीस करतात चौकशी। झेडपी वेंचणूक काँग्रेस पक्ष चिन्हाचेरच लढटा जीपीसीसी उपरांत सीएलपी कशे तरी राजी जाले आमदारांचो दुबाव पयस जाला म्हूण अध्यक्ष गिरीश मिडिया कडेन उलयलो। बीजेपी सरकारा आड वातावरण तापलां झेडपी आरक्षण मतदार वळेऱ्यांनी कितलीं गुड्डुलो साव करू दी जिखतली खंय काँग्रेसच कमीत कमी 40 सीट लडटले उरिल्ले कडेन खंय अपक्षांक तेको। So we had the executive committee meeting of Goa Pradesh Congress Committee where it was unanimously decided to contest Jilla Panchayat elections on party symbol. Our MLAs could not attend yesterday. So we wanted this to be done on unanimously. So today we have consulted all the MLAs who are not present yesterday, and there is no difference. They only had some concern in the interest of the party. एक थोडी concern तेंचे आशिल्ले पार्टीचे इंट्रस्टान कोणाचे आपले मतदारसंघाक धरून कांयच चिंता नाशिल्ली पर्सनल कांयच चिंता नाशिल्ली पूण चिंता आशिल्ली की पक्षाक जर जिल्हा पंचायत इलेक्शन आमी पार्टी लायनीचेर गेले जाल्यार तेंचे थोडे कन्सर्न्स आशिल्ले एंड दोज कन्सर्न्स हॅव बीन एड्रेस्ड कंप्लिटली आनीक तेंचे थोडे सजेशन आसा कारण 2 वर्सांनी आमची असेंब्ली इलेक्शन आसा सो तेजी एक जी चिंता आशिल्ली ती चिंता आयज सगळी धूर जाल्ले कारणान आमी एक तर्फे निर्णय घेतला पक्षाच्या executive committee where the Congress legislative party members are also the members of this. So CLP and party organization is on one platform as far as Jilla Panchayat elections are concerned. आमचो अदमास 40 मेरेन आमी सीट्स लढयतले आनी जंय खंय आमकां दिसता की आमी जिखपाक शकना थंय जंय ओपोजिशनाचो जंय स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट आसतलो ताका आमी सपोर्ट करता आमचो प्रायमरी सामकें हें आसा लोकांची तिडक जी आसा ती ह्या बीजेपीच्या सरकारा विरुद्ध आसा आनी तांचे कॅन्डिडेट कशें डिफीट करप त्या लोक जे स्ट्रॅटेजी करतात त्या स्ट्रॅटेजीक आमी मदत करतले इन अदर प्लेसीस देर वील बी अ काँग्रेस कॅन्डिडेट
Sioli, Salegaon, Congress Party. If they feel, They should back us. No? they should back the Congress candidate. You all won't back them. If they You'll feel, go in because see, front it's of a, You have a strong candidate over there. we have strong presence in Salegaon, we have strong presence in Sioli also. But see, it depends on, first it depends on the role, electoral role. So moment electoral comes, we have to have that demographic study. And this government has deliberately delayed it. It's a deliberate attempt. What about Purvari? Porvali also we have a candidates. And what about MGP constituencies? MGPs right now, our yesterday's meeting, there was a feeling, especially from the block presidents that are coming from Prior, Madkai, Shiroda, Savate, that where we are little weak, we don't have a strong candidates. We'll take a call. That we have to discuss this. No, you will discuss with them. Wait. MGP, wherever possible, we will be discussing it. देशात प्रधानमंत्री मोदीच्या फुडारपणाखाला जायत्यो नवे उदरगतीच्यो गजाली चालीक लागत आसात. देशात सध्या CAAचेर बेठेंच वातावरण इबाडपाच्या विरोधकांचें काम चल्लां म्हूण BJPचो राष्ट्रीय म्हणयारो संबीत पात्रा उलयला. नव्या भारताची बुन्याद बांदतना ह्या विशयाचेर अर्थसंकल्पाक धरून संबीत पात्रान गोंयच्या मुखेल BJP कार्यकर्त्यांक पणजे मार्गदर्शन केलें. ये बहुत बड़ा एक कदम भारत की सरकार ने उठाया है, जिसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। पीएम कुसुम योजना भी है, जिसमें 20 लाख किसानों को सोलार पंप दिया जाएगा, इंडिविजुअली दिया जाएगा। मगर ये सब आप जानते हैं, मैं इस पर अधिक नहीं जानना चाहता हूं। एक आपने 3600 करोड़ रुपया जो हर नल से पानी, नल से जल, ये प्रधानमंत्री जी का जो जल जीवन मिशन है, गजेंद्र जी इसके मंत्री हैं, शेखावत जी, तो ये बहुत बड़ा इनोवेटिव, जैसे पिछले सरकार में हमने स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाया था एक मिशन मोड में, इस प्रकार जल हर घर में पहुंच सके, पेयजल, इसको मिशन मोड में पहुंचाया है। भारत नेट पे 6000 करोड़ रुपए की खर्च। भारत नेट मेंशन करना इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि जब हम सरकार में आए थे 2014 में, आपको जान के आश्चर्य होगा, ये जो केबल बिछ रहे थे ये लगभग 59 पंचायत में बिछे थे। Only 59 पंचायत से बिछे थे। Look at the scale and the speed of the work. Today we stand at a rate of 1.5 lakh पंचायत, 1.5 लाख पंचायत तक ये केबल बिछा दिए गए हैं और कई जगह कॉमन सेंटर्स खोल दिए गए हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स। So this is the speed with which the Modi government is working, and a sizable amount of money of 600 crore rupees has been allotted for the BharatNet event. Friends, MSME को आगे बढ़ाना, निर्भीक scheme is a big scheme because I don't know how many people are exporters over here. संघटित विरोधी आघाडीची म्हादयचे श्वेतपत्रिकेची मागणी मुख्यमंत्र्यान भायर मारली. श्वेतपत्रिका मागतल्यांनीच खंय सत्तेर आसतना म्हादयची वाट लायल्या. विरोधकांनी आशिल्ल्या मुख्यमंत्र्यांनी ते सत्तेर आसतना कितें केल्लें तें पळयात म्हणून मुख्यमंत्र्याची जाप. तांच्या सरकारा वेळार कर्नाटकाक कसलीं कसलीं पत्रां पावलीं तें खंय पळोवचें. म्हादयचेर हांव सिरियस आसा. म्हादयचेर ज्या पद्दतीन म्हजें गव्हर्मेंट काम करता, आतां रिसंटली तुमी पळयलां आसतलें, पयरूय बी म्हणजे मुकुल रोहतगी आमी स्पेशल एडवोकेट जो आसा पळय न्ही, तो ऑन बोर्ड घेतला. आमी पयर तेंच्यांनी जी नोटिफिकेशन जें करपा जाय म्हटलां तें आमी ऑलरेडी कोर्टाक फायल केलां. ते 4 दिसां भितर ताजें हियरींग आसा. म्हाका दिसना म्हणजे जे मागता पळय न्ही रे, तांच्यांनी म्हादयची वाट लायल्या. हांव सरळ सांगता, ते स्वता सत्तेन आसतना तांच्यांनी कितें केलां पळय न्हू तें पयलीं लोकांक तांच्यांनी सांगचें. खरें म्हटल्यार युनायटली हांगासर अपोजिशनान सरकाराक सपोर्ट करपाची गरज आसली. हो राज्याचो इशू आसा, हो प्रमोद सावंताचो इशू न्हू. त्या खातीर ह्या इशूक तांच्यांनी सपोर्ट करप अत्यंत गरजेचें आशिल्लें वेगवेगळ्या पद्दतीन. बट तेज्या उलट हे फक्त राजकारण करता त्या विशयाचें. म्हाका दिसता म्हादयच्या विशयाच्या बाबतींत पयलीं हांव सिरियस आशिल्लो, आतांय सिरियस आसा. आनी म्हाका पुराय खात्री आसा की ज्या पद्दतीत आमी सुप्रीम कोर्टान आमची केस स्ट्रॉंग केल्ली आसा, आमी एविडन्स तयार केल्ले आसा, त्या पद्दतीन सुप्रीम कोर्टान 110% आमी ही केस जिखतले हाजी म्हाका खात्री आसा. इश्यूज ऑल अपोजिशन पार्टी सपोर्ट दिना असो दिसता तुमकां? बिलकुल. ज्या तुमी पळयता मरे, ते ज्या पद्दतीन टिका करता, ज्या पद्दतीन खंयचो व्हायट पेपर काड म्हणून सांगता, जे सांगता पळय न्हू त्या दोगांय जाणांक विचार. तितूंतले म्हाका दिसता फाटले फावटी कितले जाण मुख्यमंत्री आसले तांकां विचार, तांच्यांनी कितें केलां तें, कोणी कोणी लेटरां दिल्या, कितें केलां तें सगळें विचार तांकां खबर आसा. त्या पद्दतीचे हांव राज्या कडेन हांगासर खंयसरूच फटिंगपणां करपाक येवंक ना आनी लोकां कडेन फटिंगपणां करपाक येवंक ना.
फुडें खंय वेंचणुकांचें रिजर्वेशन आनी डिलिमिटेशन राज्य वेंचणूक आयोगा कडेन दिवपाचो खंय विचार चल्ला. राजकारण म्हटलें काय तो आरोप सदांच करीत आसता. तेंचें रुटीन स्टायल कितें उरलां कधी इन फ्युचर तुम्ही रिजर्वेशन अँड डिलिमिटेशन स्टेट इलेक्शन कमिशना कडेन दिवपाक ऑलरेडी तशा पद्दतीन मेळटलें. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा प्रमाणूच खंय सरकार मीन उखलूंक मान्यताय दिता. Already we have taken the decision. Definitely we are giving the permissions for the or those who are cleared by the Supreme Court in the Supreme Court matter. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. जपानी क्रूज डायमंड प्रिन्सेसाचेर आडकल्ल्या भारतीयांक विमानान भारतांत हाडटात. एअर इंडियाच्या खासा विमानान तांकां दिल्ली हाडटात. भारतीय दुतावासान सगळी प्रक्रिया करून तांकां एअरलिफ्ट केले. कोरोना व्हायरस रिपोर्ट नेगेटिव्ह आनी मेडिकल टीमीच्यो अटी मान्य आसा तांचेंच एअरलिफ्टिंग जातलें म्हणून सांगिल्लें. क्रुजाचेर 50 गोंयकारां सयत 132 भारतीय स्टाफ आनी 6 टुरिस्ट आसात. कितल्यांक व्हायरस बादला ना तें कांयच निश्चित खबर ना. गोवा शिक्षण मंडळाची 12वीची परीक्षा आज सावन सुरू जाली. पयलो पेपर हिंदी. राज्यांतल्या 17 केंद्रांचेर परीक्षा चलतली. अंदू 18,150 भुरगीं परीक्षेक बसल्यांत. परीक्षा 24 मार्च मेरेन चलतली. अंदू पयलेच फावट परीक्षा केंद्रांचेर कावन्सिलर नेमल्यात. परीक्षेक बसतना भुरग्यांक मानसीक ताण आयल्यार कावन्सिलर तांकां खंय मानसीक आदार दितले. स्कुटरीन गांजा विकपी ओडिशाच्या एकल्याक कळंगूटच्या लोकांनी रेड हँडेड धरलो. नांव लोकनाथ मिश्रा. फाटले 3 दीस जाले ड्रग्स विकता म्हणून लोकांक ताचेर दुबाव आशिल्लो. दुबावान ताका धरलो. स्कुटरीची डिकी उगडूंक लायली. उगडूंक तयार ना म्हणून बडयलो. चावी घेवन डिकी उगडली. डिकींत गांजाची 1/2 किलाची पाकिटां. बडयलो आनी पुलिसांचे स्वाधीन केलो. जाता नहीं डिक्की खोल सर, मैं जा रहा हूँ. डिक्की खोल रहे, डिक्की खोल रहे. हाँ बस चाबी दे, गाड़ी का चाबी दे, गाड़ी का चाबी दे, चाबी दे, गाड़ी का चाबी दे. गाड़ी आज तोड़ के उड़ाएगा. गाड़ी का चाबी दे. क्या तुम बोलते ना, गाड़ी का चाबी दे. क्या बोलता था, क्या है? सॉरी बोला तो समझता नहीं. गाड़ी का चाबी दे. पुलिस ने आपला गाड़ी नंबर आईडी ना काय गोवा कभी नहीं आएगा. ये एरिया में कभी नहीं आएगा. 3 दिन से घूमता है तू यहाँ पे. 3 दिन से धंधा करता है. गाडी उतरवडे एका सोडू नका ना बेगन. परतो दिश्टी पडप का नानीक मार खातलो. फाल्यां भोवला पयशे दिले पाहिजे. 21 पाकिटां गावले हांगा. तो चोर ड्रग्स एडिक्ट. शापोरा जेटीचेर टुरिस्ट बोटीक उजो लागलो. ही बोट खंय दुरुस्तीक काडून दवरिल्ली. कोणे तरी मुद्दम उजो घाला आसूये म्हूण बोटवाल्याक दुबाव. तशी कागाळ आयल्या म्हूण पुलीस सांगतात. सुमार 40 लाखांचें लुकसाण जालां म्हूण बोटवाल्याचो दावो. बोट खंय संजय साळगांवकाराची. पुलीस चवकशी करतात. कंट्रोल रूमांतल्यान आमकां फोन येयलो 3:15 की शापोरा जेटीक बोटीक एके उजो लागला. आमी रोखडोच म्हापशेच्यान टर्न आवट केलो. थंय वचून पळयता जाल्यार ती बोट उजो लागून अर्दिशी हें जाल्ली. आमी पावल्या बरोबर एक गाडी आमकां लागली उजो पालोवपाक ती. आनी आमी रोखडे ते 2 बोटी आसले ते धाकटे ते काडले ओडून भायर. आनी ते सायडीकूय आनीक 2 व्हडले बोटी आसले ते सेव केले. लॉस तो संजय सालगांवकर तो ओनर तेजो तो सांगल्या प्रमाणे तो म्हणटा 40 लाख म्हणटा लॉस आपल्याक. आनी ह्याच 4 वर्सांक ती बोट इंजीन कितें नादूच जाल्लें त्या कारणान ती वयर काडलेली. आनी ती धापून तेंच्यांनी प्लास्टीक कवरान दवरलेली. बोट खाली ट्युरिस्ट बोट टुरिस्ट बोट ती. तितून 2 रूम आसले तेंचे. कसो उजो लागला. कसो उजो म्हणले तो सांगता कोणी तरी घातला उजो. त्यांनी पोलीस बी येयल्ले ते पंचनामे बी केला आनी त्यांनी कंप्लेनूय दिला की कोणी तरी उजो घातला म्हणून. आता घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया. गोंयच्या पुलिसांक नव्यो 44 अर्टिगा जीपी. वेंचणुकेच्या तोंडार लोकांक बरी सर्वीस दिवंक पुलिसांक बरें दिसतलें म्हूण मुख्यमंत्री पुलिसांक गाडयांक बावटो दाखोवंक दवरिल्ल्या सुवाळ्यांत उलयलो.
लोकांकडेन वेळ प्रसंगाक थेट संपर्क येवपी पुलीस आनी फायर ब्रिगेड सेवा अपग्रेड करपाक सरकार सदांच तयार म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. सामके इलेक्शनाच्या तोंडाचेर तुमकां म्हाका दिसता बऱ्यो सर्विसीस लोकांक दिवपाक खूब बरें दिसतलें. जे लोकांक सर्विसीस दिता तांकां बऱ्यो सर्विसीस आसप हाची अत्यंत गरज आसा. अदरवायज ते लोकांक बऱ्यो सर्विसीस दिवपाक शकचे ना. ताका लागून म्हाका दिसता होम डिपार्टमेंटान आमचे पुलीस तांकां बऱ्यो सर्विसीस मेळपा खातीर थिंक टुडे हाऊ मच 44 vehicles we are handing over to the department. Daily upgradation in the department, either in the police force, either in the fire services, all the department which is serving the community, serving for the people. Always we are doing the upgradation. For last 1 year in the various department we are always upgraded whatever the instrument, whatever the mechanism, whatever the vehicles. कोरगांवां मानशेवाड्याक 4 दीस जाले उदक ना. थंयचे पंप हावजाचो मोटर जळ्ळा. उदकाची पर्यायी वेवस्था म्हूण टँकर येता, मात सगळ्या गांवांक टँकराचें उदक पावना. उदकाची वेवस्था बेगीन जाग्यार घालिना जाल्यार PWDचेर मोर्चा व्हरपाची लोकांची तयारी. कोरगांवां मानशेवाड्यावेले हे पंप हावज सामकेच गलगलाक आयला. 4 दिसां फाटीं ह्या पंप हावजाचो मोटर जळ्ळो आनी सगळ्या गांवाचें उदक बंद जालें. ऑफिसरांक विचारल्यार आज फाल्यां करून दीस काडीत आसात. उदकाचे हाल अशेंच चालू उरल्यार PWDचेर मोर्चा व्हरपाची तयारी. आतां पंप हे मोडलो जाल्यार आमकां आणखी चान्सीस कांय ना. बांय आहा त्या बांयचें उदक आमचें पिड्ड्यार जाल्लें आहा. ताका लागून आमकां हांगा आतां उदकूच ना. आमकां कोरगांव वचून उदक हाडचें पडटा, पिवपाक जाय कित्याक जाय तें. हांगा टँकर येता, एक टँकर तो पावना. इतली जाणां मनशां आहा एक टँकर पावना. आनी सगळ्यां कडेन काय स्टॉक दवरपाक टांकी ना, कांय ना. आनी सोडटा, आयज सोडटा, आतां सोडटा, फाल्यां सोडटा, कितें म्हणजे उदका शिवाय जगपाचें मनशांनी काय म्हणटा आमी. आनी कितें उलयतलो नाल्यार आमी डायरेक्ट आतां मोर्चा व्हरतले डायरेक्ट ऑफिसान. उदीक ना जाल्यार आमी डायरेक्ट बायलांक घेवन सगळी आमची वचोंक तयार रेडी आहा. आतां उदीक खायल्यान हाडूंक खूब प्रॉब्लेम पडटा आमकां. पण काल तेंच्यांनी टँकर हाडून उदीक आमकां सप्लाय केला. आणि पाणी देना, पिवच्या पाणयाचे पासून आमचे हाल जाता. पाणी आमी देवळा कडसून भायसून हाडटा पाणी, पिवपाकूय आमकां पाणी ना. आणि कलमड येता ते बी आज 4 दीस ना. लोकांचे हाल जाले नुसते. आमी कळशी सकयल्यान हाडटा पाणी कोणाच्या तरी बांयचे. ताका लागून आतां आमी कितें करतलो, मोर्चाच काडटलो पेडण्याक जावन आतां सरळ. आणि आता कितें ऑप्शन ना आमच्या कडेन. परत आमी फोन लायता ते कितें तरी सांगता हे जाता. असो ट्रान्सपोर्ट जळा जाल्यार तो सारको करपाचो तेंचा काम न्हू. तेंच्यांनी करूंक जाय. कशें करिना तर ते आमी कितें म्हूण करपाचें आतां बायलांनी. पाणया शिवाय कांयच जायना न्हू आमचें. गांवांतल्या लोकांनी जेईक विचारल्यार तो खंय सांगता नवो मोटर मागयला. गेल्या 4 दिसांक अजिबात नळांक पाणी येना. आनी तांकां कामगारांक विचारलें जाल्यार ते सांगता की तो मोटर जळ्ळलो आहा म्हणून. आयज हांवें सकाळी फुडें जेईक साईशाक कॉन्टॅक्ट केलो जाल्यार तो म्हणटा मोटर मागयला म्हणटा. आतां आमकां तो मोटर येयसर आमकां उदीकच आसतलें काय ना हे तेंच्यांनी कळोवन दिवपाचें. ना जाल्यार आमकां पयलें चानेलचें उदीक आमकां सोडपाचें. प्रुडंटा खातीर मकबूल मलगीमणी. मुरगांवां गांधीनगर कोमुंदादीचे जमनीर मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर बांदकामां उबी रावंक लागल्यांत. थळावो लोक आवाज काडपाक लागला. ही सगळीं बांदकामां खंय भायल्या लोकांची. थळाव्यांनी पालिका पुलीस सगळ्यांक सांगून जालें, मात राजकीय आशिर्वादा फुडें कांयच उपेग ना. एक करून खंय कितलींशींच बेकायदेशीर बांदकामां उबी रावंक लागल्यांत. आज मैंने कंप्लेन देने के लिए वापस आया है. इसके पहले 3 तारीख को मैंने कंप्लेन दिया था और 12 तारीख को भी कंप्लेन दिया है. म्यूनसिपालिटी पुलिस स्टेशन दोनों में कंप्लेन दिया है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है. और इलीगल घर 12 तारीख से शुरू हुआ, 3 तारीख से शुरू हुआ और 12 तारीख को फिर 3-4 लोग बना रहा है. म्यूनसिपालिटी जाती है, फ़ोटो खींचती है, आती है. पुलिस जाती है, रुका के आती है, फिर वापस वो लोग चालू करता है. हम लोग गया तो वहाँ से लेडीज आती है. लेडीज जाके सामने खड़े होती हैं और ऊपर से इल्ज़ाम लगाती है, कर दूंगी वो कर दूंगी, धमकी देती है. आता इलीगल कन्स्ट्रक्शन चालू आसा मर्मागोवा कम्युनिटींतल्या लँडाचेर.
आनी आमी खूब फाटी कंप्लेन दिली. थर्ड फेब कंप्लेन दिली, मागीर 12th दिली, 12th फेब. आतां कितें आहा, एक जण ते घर बांदत जाता आनी कितें एक्शन जायना म्हणून आनी कितें आहा, लोक एनकरेज जातात कितें जावचो ना म्हणून, आनी ते सुद्दां बांदपाक रेडी आसा. आतां कन्स्ट्रक्शन मटेरियल खूब डंप केले आसा. आतां अथॉरिटीज कितें आहा, कितें एक्शन तरी घेवपाक जाय. ना सगळे मायग्रंट्स न्हू, ते सगळे मायग्रंट्स आहा, ते येवन थंय बांदून आतां स्टार्ट केले. थळावो नगरसेवक आनी पालिकेचो सीओ विचारल्यार लक्ष घालपाच्यो गजाली करतात. गांधीनगर कंप्लेनी खूब येयल्ली आसा, म्हाजे कडेन येयल्ली आहा आनी इल्लिगली जी चालू आसा दोनूय सायडीन. जी कंप्लेन हे सायडीन कंप्लेंट येता ते सायडीन आनी दोनूय जी कंप्लेन करता ती दोनूय सायड इनलिगलच करता. तो जागो एक्चुली कोमुदाती जागो तो. आतां आमी हांव आनी चीफ ऑफिसर आमी इन्स्पेक्ट करतले ती सायड आनी मागीर चीफ ऑफिसर डिसिजन घेतलो कितें करपाचें. हांव करता, व्हेरीफाय करता. म्हजे कडेन आनी कोण तरी आयिल्लो आहा सकाळी की तशें गांधीनगर थंय जटाशंकर कितें राम टेंपल आसा ताका तेकून भरपूर इलिगल कन्स्ट्रक्शन चालू आसा म्हणून हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ले म्हज्या टॅक्निकल टिमीक. तांच्यांनी पळयता हांव, जर तर तांच्यांनी ऑलरेडी इन्स्पेक्शन केलां जाल्यार आय वील टेक नेसरी एक्शन. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. मुरगांवां अंजदीव जुंयाचो ताबो नौदळा कडेन आसा. थंय कपेलाच्या वर्सुकी फेस्ताक लोकांक वचपाक दिनात म्हूण दक्षिणेचो खासदार सार्दिनान परत विशय काडला. हे विशीं खंय तो संरक्षण राज्यमंत्री श्रीपाद नायका कडेन उलयला. गरज पडल्यार उंचेल्या फुडाऱ्या मेरेन विशय व्हरतलो म्हूण सार्दीन सांगता. जाय जाल्यार खंय नौदळान लोकांक व्हड्यान फेस्ताक हाड व्हर करचे. And he told me that from 2004 the Navy has stopped people going to Anjali. So now for next year, which is 2nd of February, I want to be after them. Maybe I will meet the other senior defense minister also to see that you can keep a boat, check the people, and few people, they can take them there for the feast, say their prayers because the church is there or the chapel is there. So you can frisk them, take them and bring them back. This is their religious feeling. And this was brought to my notice by the Catholic Association of Goa. झेडपी वेंचणुकांनी खंय आरक्षण 50% वयर पावला. गजाल दुर्दैवी. Very unfortunate that out of 50 vacancies, they have reserved 30. That means 60% of the seats are reserved. Very unfortunate. Reservation has to be there, but it should have never crossed 50%. And the second, a very wrong thing they have done is arbitrarily some of the seats have been reserved for the 4th consecutive time. This only shows that they have not applied their mind properly. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. क्रिस्तांवांनी ॲश वेनसडे पाळ्ळो. इगर्जेनी मीस जालें. पाद्री मिसाक आयिल्ल्या भाविकाच्या कपलाक पवित्र भस्म लायता. येशून प्रायश्चित्त म्हूण रानावनांत रावन 40 दीस उपास धरून साधना केल्ली. त्या निमतान क्रिस्तांव लेंट सिजन पाळून स्वताची पापमुक्ती आनी क्षमा याचनेक प्रायश्चित्त घेतात. ॲश वेनसडेन लेंट सिजन सुरू. फुडले 40 दीस लेंट सिजन. Only for Christos, therefore
आमची तयारी चड व्हडली 40 दीस आनी 40 राती आमी ऑपराची काळ 40 दीस आनी 40 राती जेजून आपले भौशीक जिवीत सुरू करचे पयलीं ओरण्यांत वचून मागणें केलें तर ह्या मोलान 40 दीस 40 राती आमी मागणें भिराक्षी आनी पेड्याक आधार दिवचे हे भाशेन इग्रोज मागणा तयार करता. इतल्यान ह्यो खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबुकार तशेंच प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय मोबायल ॲप, जिओ TV ॲप आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.